बाबाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्वस्पोर तुमचे सोफिया आसूं. ह्याची मिसाची भेट आमी भेटयता आत्म्याक मिंगेल de Souza ह्या आमच्या बाबा खातीर. देवान ताची काकलूत करून सासरींक विसवता फावो करून ताचे खातीर मागुया. 2 दिसां निमतान आमी मागता पयलो वाडदीस पयल्या वर्साचो फर्स्ट बर्थडे शनेल रॉड्रिक्स. त्याच बरोबर आमी मागता आंतोनेट बार्बोजा, डॉरिस फेर्नांडीस, केनिशा फेर्नांडीस, निकलस फेर्नांडीस. तांचो उगडास करतना तांचे खातीर मागतना दुसरी आमची बाबा भयणां आपलो जोन दीस मनयतात, काजाराचें वरोस मनयतात. तांकांय सगल्यांक मागण्यांत दवरून देवाची कृपा, देवाची मजत, देवाचो आशिर्वाद फावो जावंक मागुया. आनी पवित्र रितीन फावती परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवन देवाची काकलुतीक उलो मारुया. हांव पदकी सोदपत्रीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पसत भाग्यान सदांच संकवार मारेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबणनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक फावो. आमेन. सोम्या सोम्या काकूत को, सोम्या सोम्या काकूत को, प्लीसा प्लीसा काकूत को, प्लीसा प्लीसा काकूत को, सोम्या सोम्या काकूत को, सोम्या सोम्या काकूत को. प्रार्थुया. जे कितें आमी मागूंक आयल्या ती आमची मागणी आनी गोरस ओगेपणान बापा मुखार धरुया. देवा आमच्या बापा, तुज्या पुता जेजू वरवीं तुवें आमकां सोडयलें आनी तुजी आपणायलोलीं भुरगीं केलाय. तर आमचेर तुज्या प्रितीच्या भुरग्यांचेर दोयेन दिश्ट घाल. जेजूचेर आमी भावार्थ दवरता देखून खरी स्वतंत्रताय आनी सासणाचें दायज जोडूंक आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सव्यान पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी रासवट चलयता सासणाच्या सासणान. आमेन. धर्मदुतांच्या इतिहासा वेलें वाचप. शिसांची संख्या वाडत वेताना ग्रीक उलोवपी जुदेव दुसऱ्या जुदेवांचेर गुणगुणूंक लागले. कित्याक दिसपटे सेवेंत तांच्या विधवांचेर विसोर पडटा. हे खातीर 12 जाणांनी सगळ्या शिसांची एक जमात आपयली आनी तांकां म्हणलें, देवाचें उतर कुशीन दवरून
जेवण वांटची सेवा आमकां बरी सोबना. ह्या पासत तुमी भाव भयणांनो तुमच्या मोदल्या बरो मान आसलोल्या पवित्र आत्म्यान आनी जाणवायेन भरलोल्या 7 जाणांक विंचून काडात. हें काम तांच्या हातांत सोंपोवचें आनी आमी सगळे आमचो वेळ मागण्यांक आनी देवाचें उतर परकोडच्या कामाक लायतले. ही येवजण सगळे सभेन मानून घेतली आनी बाबार्थान आनी पवित्र आत्म्यान भरलोल्या इस्तेवाक विंचून काडलो आनी ताच्या बरोबर फिलिपाक, प्रोकाराक, निकानोराक, तिमोथाक, पार्मेनासाक आनी आंतोकियेच्या नवे शिसाक निकलावाक. हांकां तांणी देव दुतां मुखार व्हेले आनी हांणी मागणें करून तांचेर हात दवरले. सर्वेस्पराचें उतर शिंपडत वेतालें आनी जेरुसाल्यांत शिसांची संख्या वाडत वेताली आनी पुस्कोळ याज्ञिकांनी परंपोरयान बाबार्थाक वेंग मारली. देवाचें उतर हें. देवाचें वळखा. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देवूं तुजी प्रिती म्हणुया. जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा तशीच आमचेर देवूं तुजी प्रिती. बऱ्या मनशांनो सर्वेस्परा मुखार संतोशाचे उल्हास सोडात. प्रमाणीक काळजाच्या मनशांक असली वाखाणणी सोंपता. सितार वाजोवन ताका दिनवासात 10 तारांची किनोरी धरून ताका सोडगितां गायात. जबाब. जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देवूं तुजी प्रिती. सर्वेस्पराचें उतर खरेंच खरें. सगळीं तांची कर्तुत्वां विस्वाशीपणाची. नीत आनी प्रमाणीकपण ही दोनूय ताच्या मोगाची. सर्वेस्पराची प्रितीन संवसार उपोट भरला. जबाब. जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देवूं तुजी प्रिती. सर्वेस्पराची कोण भक्ती करतात ताच्या माये मोगाचेर कोण विस्वास ठेवतात तसल्या मनशांचेर ताची नदर बसल्या. तोच तांकां मरणांतली सोडयतलो. तोच तांकां दुकोळाच्या काळार दानो दितलो. जबाब. जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देवूं तुजी प्रिती. उद्गाराक उबी रावून. सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पराक जय जय. सोगटा संवसाराचो रचणारा जेजू दयाळ सोडवणारा आमचे खातीर कुर्सार मेलोय. मोहिमेन पुनर्जिवंत जालोय. सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पर तुमचे सव्यांसो. तुमचे सव्यांस जुवावा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमान तुका सोम्या. सांज जातोच शीस दोर्याची गेले.
एका होड्यार चोडले आनी काफारनांव वचूंक दोर्या उतरूंक लागले. जेजू तांचे सुरशें पावचे आदीं काडोक जालो. झणझणीत वारो सुटलो आनी दोर्या उत्सांबोळ जावंक लागलो. सुमार 3-4 किलोमिटरांची वाट तांडून काडटूच तांणी जेजूक दोर्याचेर चलता आनी होड्या लागीं पावता तो देखलो. तांकां भें दिसलें, पूण ताणेन तांकां म्हणलें, हांव तो, भिवू नाकात. तेन्ना ते ताका होड्यांत घेवंक करताले, पूण थंयचे थंयच ते वेताले ते तोडीक होडें लागलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वखणणी तुका क्रिस्ता. भफमरिनो, हांव तो, भिवू नाकात असले उतरांचेर नियाळ करूंक आयचीं दोनी वाचपां आमकां आपयता. उदी करून ह्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकलां कोण बरी हीं उतरां म्हणून जेजू आपल्या शिसांक आपले आसणे फावो करता, गोठायेन तांकां भरता, धीर तांकां दिता. कित्याक कालच्या दिसाक आमी आयकलां जेजू थंयसर देव मंदिरांत वेता आसतना शिकयता आसतना थंयसर 5,000 अदीक लोकांक जेवण खाण दिता, तांची भूक मारता. आनी हें सगळें जाले उपरांत शीस जेजू बरो आसले उपरांत हो वावर केले उपरांत शीस आपल्या घरा वचूंक भायर सरतात आनी ह्या दोर्यांतल्यान पयण करतात. जेजू एकलो एकसुरो दोर्या दोंगरार वचून मागणें करतालो आनी हो वावर सोंपले उपरांत शीस आपल्या ओड्यांत बसून घरा वेता. घरा वेता आसतना अकस्मात ताच्या शुभ वर्तमानांत आमकां मेळटा थंयसर वादळ मोळ सुट्टा, थंयसर तांचें व्हडें हालता दोलता, भिरांत तांचेर येता. कितें करचें तांकां समजना आनी जेजू रोखडोच आपले शीस आपले बाराबरचे त्रासांत पडले, तुफानाक सांपडलेले आसात, अडचणेक ते पडलेले आसात. देखून जाणो जावन रोखडोच तांच्या आदाराक येता, तांचे सोदीक येता आनी भिवू नाकात, हांव तो असले उतरांनी तांकां ही गोठाय फावो करता. भफमडिनो, बारीकसाणेन शुभ वर्तमानाचेर आमी नियाळ केलो जाल्यार कुडे आमच्या मनान प्रश्न येत, इतले लागीं जेजूके शीस आसतले, जेजू बरोबर जायते बरें ते करताले, जेजू बरोबर ह्या देवाच्या राज्याची परगटणी ते करीत जाल्यार इतले सकट जेजूक लागीं आसून पासून हें असलें वादळ मोळ तांच्या जिवितांत कित्याक? भफमडिनो, अशें जावंक कारण म्हळ्यार तेंच, जेजू आपलें आस्वासन आमकां दिता, जेजू आमच्या सांगाताक आसा, तो सदांच आमची राखण करता. हें दाखोळ करूंक भफमडिनो हें घडटा. कित्याक जेजूचे शीस जेजूक इतले लागीं आसून पासून इतलें सगट तांच्या जिवितांत येता जाल्यार, वयर सकयल जाता जाल्यार तुजें आनी म्हज्या जिवितांत कितें गाय? दुबावना तूं आनी हांव क्रिस्ताची पाटलावतारां, आनी पाटलावतारां म्हणटकूच घोडे मिसाक आमी येता, घोडे बऱ्यो करण्यो आमी करता, घोडे घडटा ते भाशेन ताका आमी बऱ्या करण्या वरवीं उलोवपा वरवीं आमी घोडे गोवाय दिता. इतलें घोडे आमी जेजूक लागीं आसा, तरी आसतना इतलें लागीं आसून पासून आमच्याय जिवितांत घोडे जायते फावटी असलीं वादळ माळो उपरासतात. घोडे जिवितांत वयर सकयल जाता, जिवितांत घोडे निराशीपण भितर सरता. असले परिस्थितींत घोडे देवाचेर शीण पासून आमी करता. इतलें सगट बरें करून पासून, इतलें सगट देवाक लागीं आसून पासून कित्याक हें म्हज्या जिवितांत? आयच्या शुभ वर्तमानांत भफमडिनो आमकां जापाप मेळटा. शीस जेजू बरोबर आसून पासून शिसांच्या जिवितांत अशें घडलें जाल्यार तुज्या आनी म्हज्या जिवितांत घडटलेंच. पूण घडल्यार इतल्यान सोंपना, पूण हे घोडितांतल्यान जेजू आपले आसणे आमकां फावो करता. आमच्या बरोबर तो सदां काल आसा हें आस्वासन तो आमकां फावो करता. जाल्यार भफमडिनो, जेजू आपलो सांगात आमकां बासायता. ताच्या सांगात बासायतले बरोबर तांचें जिवीत कसलें जावचें, खंयसर तो आमकां आपलो सांगात दिता काय, कितें आमी ताच्या आदारान करचें काय? आयच्या पयल्या वाचपांत धोरण ताच्या इतिहासांतल्या वाचपांत आमकां आयकूंक मेळ्ळां, धोरणदूत जो वावर करताले ते पळयतात आनी म्हणटात आमी चड लक्ष दुसऱ्यांक सेवा करून
दुसऱ्यांक जेवण खाण दिवन आमी आमचो वेळ सारतात. कोणी मागण्यांत आमी वेळ तितलो दिनात. आनी ह्या पासत तांचें एक मन जाता आनी म्हणटात हो वावर आमी दुसऱ्यांच्या हातांत घालुया. आमचें काम आमचो वावर मागणें करून आनी भाशेन मागण्यांतल्यान गोवाय दिवंक, हें जेवण खाण दिवंक, दुसऱ्यांची सेवा करूंक आमी कोणाक तरी विचून काडुया. आनी ह्या पासत ते पवित्र आत्म्यान पडून पवित्र आत्म्याचे सुचोवणे प्रमाणे ते बऱ्या मनाच्या मनशांक 7 जाणांक ते विचून काडटात आनी जेवण वांटपाचो, दुसऱ्यांक बरो करपाचो, सेवा करपाचो वावर तांच्या हातांत घालतात आनी दोन दूत कशें मागण्यांत आपलो वेळ सारतात. जेजूक गोवाय ते दितात. जेजूचें आसणें मागण्यांतल्यान ते भोगतात आनी उपरांत सेवे चाकरेंतल्यान ते गोवाय दिवंक पावतात. आज बाबमडीनो तुज्या आनी म्हज्या जिविताचेर नियाळ करची गरज, आमच्या अंतस्करणाची चवकशी करची गरज. देव सदांच दुबावा विरयत आमच्या सांगाताक आसा. ताच्या आसणें आमी घेवन जेवची गरज. जर जेजूच्या शिसांक हें वादळ मोड आयलें जाल्यार तुज्या आनी म्हज्या जिवितांत दुबावा विरयत तें येतलेंच. पूण आयलें पासून जाल्यार आखरेक तोच जेजू तुका आनी म्हाका 3 उतरां म्हणटा, भिवू नाकात, हांव तो. असली घोटायेन बरयल्लीं जेजूचीं उतरां आमी मानून घेवन ताचो सांगात आमी आमच्या जिवितांत दोनभोवंक बऱ्या करण्यांतल्यान, मागण्यांतल्यान, सेवे चाकरेंतल्यान ताकाच आमी गोवाय दितली मनशां आमकां कर म्हूण हे मिसाचे बेटेंत मागुया. बेटोनेक आमी गायन गावया. देणी आमची C14 पान 30 आनी 4, C14 पेज 34. देणी आमची भेटोन हाडटा, आमची काळजां तातून घालता, आमची बोनां तूं कोर बिता, स्वीकार कर म्हूण प्रार्थून मागता. गोवा उंडो आल्तार हाडटा, दाखाचो रूप समोर पिता, आमचें सुख दूख सोरबे डोयता, मानून घे म्हूण विनोद करता. म्हज्या भवमडीनो हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पत्वेदार देवा बापाक मानतात असलें जा म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानांत आनी मोहिमेन आमच्या आनी पवित्र सभेच्या दावा सर्वेस्पर मानून घेवन. सर्वेस्परा प्रसन्न जावन ही देणी पवित्र कर. तुका आमी आतां भेटयता ते बोलये वरवीं आमीच तुका सदांच समर्पिल्लें बलिदान जावंक निर्मी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमचीं काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काळी आमी तुका वाकाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाकाणणी व्हडत्या दबाज्यान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. सासणाच्या जिविताक जल्मलोलीं उजवाडाची भुरगीं ताणें आमकां केली आनी भावार्थ्यांक उगडलीं दारां सरकींची. आमा पातक्यांक ताच्या मोरनांतली सोडवण फावो जाता आनी ताच्या पुनर्जिवंतपणान सगळ्यांक नवें जिवीत उपजता. देखून पासकांच्या संतोसाच्या नादार उल्हासा सगळो संवसार सर्गीचे सर्व तोलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र पवित्र पवित्र. बापा, खरंच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून तेणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण ससुकवेचे आदी ताणें उठो घेतलो. तुका दिन वाचून तो म्हटलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळे,
हो तुम्ही समेस घेयात आणि खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेचपर्यंत जेवण जात असताना काल्स घेतली तुका नव्याने दिन वाचलं. ती आपल्या शिसांक दिली आणि म्हणे तुम्ही समेस घेयात आणि आतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आणि सासणीक कराराचे हे रगत पातकांचे बोगसणे मेळचे तुमचे पासत आनी समेस मनशा पासत ते वारोवतले. हे म्हज्या उगडासा करत. Bavartaचं गोट परगटुया. जेसू मेलो, जेसू जिवंत जाला, जेसू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मोर्ताचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडाण सडवणेची काल्स तुका समर्पित. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्ताक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा, सगळ्या याज्ञिके वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बोरवांचो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावांबरींची काकलत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरसुळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची दया कर म्हण आमी मागता. आंकवार मारी देवाचे मायेच सांगाती तिच्या पोती भाग्यवंत भाग्यवंत धर्म दिता. आमचो आस्कारी भाग्यवंत मिंगेल आनी सर्वकांनी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटोदी. तांच्या सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पत्वेदार बापा सर्वंधनान वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. हांव तो भिवू नाकात असल्या उतरांनी साबार पावटी देवान आपल्या पुता जेजू वरवीं आमकां धीर दिला, गोठाय दिल्या. जिवितांत वादळ मोड आयलां तेन्ना, आकांत आयला तेन्ना, भिरांत सुटल्या तेन्ना देवान आपल्या पुता जेजू वरवीं ही आसणी आमकां फावो केला, आस्वासन आमकां दिलां, गोठायेन आमकां बोल्ल्यात. ह्या वेळार असल्यान साबार देवाच्या बरेपणा खातीर वो करून ताच्या आसण्या खातीर जेजून शिकयल्या मागणेंतल्यान देवा बापाक आर्गां दिवन बरोबर म्हणया. आमचे बापा सर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं. सर्वेस्परा सुरवायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सवस काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवांशान होतरेकता. तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दितांक म्हणे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जजी येता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. सोम्याची शांती सदाकाल तुमची सोबी आसूं.
एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटली. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळेच्या जेवणांगा पयलीं सुकली आमी सुपाकी. कोंब्याच्या वेळार आमी गायन गावुया. सोम्या जेजू ये ये डी 30 पान 68 डी 38 पेज 68. सोम्या जेजू ये तू ये आमच्या कारजान रावो गे. सोम्या जेजू ये तू ये आमच्या कारजान रावो गे. बाप्पा कडसून देवून आयलोय आमचे सारको मनीस जालोय. सासणांक तुजे येवजण जाले आमचे मोरे विराट कोचे. सोम्या जेजू ये तू ये आमच्या कारजान रावो गे. सोम्या जेजू ये तू ये आमच्या कारजान रावो गे. मनशाचो मान काल तो जालोय जाकरा रुपान दिसी पडलोय. आमची बाकां कान उडोयताय शांती तुजी आमकां वांटाय. सोम्या जेजू ये तू ये आमच्या कारजान रावो गे. सोम्या जेजू ये तू ये आमच्या कारजान रावो गे. Pratuje. प्रितीचे बापा, ह्या संस्कारांत आमी जेजूचें मांस रगत घेतलां. ताणेन आपले उगडासाक हें संस्कारलेलें जेवण आमी घेवचें म्हूण फर्मायलां. ह्या पोसणा वरवीं आमच्या काळजांनी प्रिती मोग वाडोव म्हूण खालते पुडें तुजे लागीं आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्विस्पोर तुमची सोव्या आसूं. तुमचे सगळे आसूं. सोरपत्वीदार देव, बाप
आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालो आमेन. वचून यात जेजूच्या मोगान आणि शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार शेवटाचे गायन गाऊया. देवाक आर्गां दिवूया. E4 5 70 आणि 8. E4 पेज 78 तिसरो श्लोक. देवाक आर्गां दिवूया. देवाक दिन वासूया. देवाक आर्गां दिवूया. देवाक दिन वासूया. आमचे जिवीत जावं दियेकीर आभार मानून तुझे करून प्रीती सासनाक लेगीत ओद्रेगया काळजाचे